बंदर कप्तान खात्या अंतर्गत येवपी न्हंय येरादारी खातें वेगळे करून तेका इनलँड वॉटरवेज म्हणून नांव दिलां। तशेंच NSS राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाची स्थापणूक केल्या। तशेंच रॉटवायलर आनी पिटबुल जातींच्या सुण्यांचेर बंदी खातीर विधानसभेत विधेयक हाडटले। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान अशी माहिती दिली। बंदर खात्या अंतर्गत येवपी न्हंय येरादारी खातें वेगळे करून तेका इनलँड वॉटरवेज म्हणून नांव दिलेलें आसा। मंत्रिमंडळ बसकेत ह्या विशीं निर्णय जालो। रॉटवायलर आनी पिटबुल जातीच्या सुण्यांचेर बंदी खातीर विधानसभेत विधेयक हाडटले आनी ह्यान फुडें रॉटवायलर आनी पिटबुल जातीची सुणी पोसपाक मेळची ना। सद्याक जांच्या कडेन ह्या जातीची सुणी आसात तांणी तांची जतनाय घेवची, पूण ह्यान फुडें भायल्यान सुणी हाडून ती पोसपाक मेळची ना। येवपी विधानसभा अधिवेशनात ह्या विशीं विधेयक पास करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें। कामगार विरोधी केंद्रीय कायदे रद्द करचे, 7वो वेतन आयोग लागू करचो, तशेंच उण्यांत उणे 26,000 म्हयन्याक पगार करचो अश्यो साबार मागण्यो घेवन आंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यांनी बुधवारा आझाद मैदानाचेर मोर्चा हाडिल्लो। आंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यांच्या ह्या मोर्चाक अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन तेंको दिल्लो। चारूय कामगार विरोधी केंद्रीय कायदे रद्द करचे, पंचायत, गोवा डेअरी, PWD कामगार, जायत्या कर्मचाऱ्यांकूय 7वो वेतन आयोग लागू करप गरजेचो आसा। तशेंच उण्यांत उणें वेतन 26,000 करचे, सगळ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक कायमस्वरुपी करून थारावीक मुदतीचे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करप, तशेंच सगळ्यांक समान वेतन दिवपी आनी दर्जो सुनिश्चित करप गरजेचें आसा अश्यो साबार मागण्यो घेवन आंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर मोर्चा हाडिल्लो। महत्वाच्या उदका प्रकल्पां खातीर कर्नाटकाचो उदका स्रोत मंत्री DK शिवकुमार हाणें केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तशेंच जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांची नवी दिल्लीत वचून भेट घेतली। DK शिवकुमारान कळसा बंडुरा प्रकल्पा विशीं केंद्रीय मंत्र्या कडेन चर्चा केली। गोंय सरकाराक कळसा बंडुरा प्रकल्पाक विरोध करपाचो कसलोच अधिकार ना। कळसा बंडुरा प्रकल्प मार्गाक लावपा खातीर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांच्या कडेन कायदेशीर उपायांचेर चर्चा करतलो अशें DK शिवकुमारान म्हटिल्लें आसा। कळसा बंडुरा आनी म्हादय प्रकल्पाचेर गोंयान कर्नाटकाक कायदेशीर नोटीस जारी केल्या। ह्या प्रकाराचेर DK शिवकुमार हाणें नाराजी उक्तायली। DK शिवकुमाराच्या कोतान आमच्या राज्यांत जावपी प्रकल्पांचेर गोंय सरकार आमकां कशें कितें नोटीस काडपाक शकता, आमकां प्रश्न विचारपाचो अधिकार फक्त केंद्र सरकाराक आसा अशें तांचें म्हणणें। संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाचें आश्वासन दिवन सरकार ऊस उत्पादकांची दिशाभूल करता। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बेगीनूच हो कारखानो सुरू करतले अशें आश्वासन दिल्लें, मात कारखानो सुरू करपाच्या मागणेचेर आजुनूय दुर्लक्ष जायत आसा अशें गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचें म्हणणें आसा। कारखानो सुरू जावचो अशी ऊस उत्पादकांची इच्छा आसा, मात ऊस उत्पादकांक काळखान दवरून संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्याचेर IIT वा हेर कसलेच प्रकल्प हाडपाचो विचार सरकारान करचोच न्हय। अशा तरेचे प्रकल्प हाडले जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेन दिल्या। मजगतीं सरकार लोकांक विश्वासात घेनासतना व्हडले प्रकल्प चालीक लायता। संजीवनी कारखान्याच्या जाग्यार ट्रक टर्मिनल येवचो अशें कांय लोकांचें मत आसा। ते प्रमाण सरकारान लोकांक विश्वासात घेवचे। IITचो विशय येता त्या विधानसभेत ते मांडटले अशें विजय सरदेसाय सांगता। AI आधारीत हजेरीक विरोध करपी पंचायत सचिवांचेर पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन आतां खर टिका केलेली आसा। ते फकत आपली जापसालदारकी टाळपाचो यत्न करतात अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोचें म्हणणें। कार्यालयांत हजर नासपी जे आसात तेच हाका विरोध करतात अशें मंत्री माविन म्हणटात। AI आधारीत हाजेरीची नोंदणी सगळ्या खात्यांनी सुरू जावपाकूच जाय अशें तांचें म्हणणें। तांत्रीक समस्यांचो सुटावो जालो काय पंचायत संचालनालयांत AI आधारीत हजेरी सुरू जातली अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन पत्रकारां कडेन उलयता आसतना सांगलें।
2 महिन्या आधी रेल्वे ब्रिजाच्या कामाच्या वेळार जाल्ल्या भूसंकलनाक लागून रावण फोंड ते पावर हाऊस मेरेनचो रस्तो तात्पुरतो बंद केल्लो. मात आतां फक्त अवजड वाहनांक जड वाहनांक बंदी घालून बाकीच्या येरादारी खातीर हो रस्तो एकाच वाटेंतल्यान उक्तो केल्लो आसा. देखून ह्या रस्त्याचेर येरादारीची बरीच कोंडी वाडिल्ली आसा. मजगतीं जे पुलाचेर काम केल्ले ते लेगीत अर्दवट स्थितीत आशिल्ल्याची थळाव्यांनी कागाळ केलेली आसा. देखून बेगोबेग संबंधीत प्राधिकरणान हाची दखल घेवची अशी मागणी आतां थंयसर जावपाक लागला. रावण फोंड ते पावर हाऊस मेरेनचो हो रस्तो तात्पुरतो बंद केल्लो. 2 महिन्या आधी रेल्वे ब्रिजाच्या कामा वेळार भूसंकलनाक लागून हो रस्तो बंद केल्लो. मात्र आतां हो रस्तो एका सायडीच्यान येरादारी खातीर उक्तो केलेलो आसा. अवजड वाहनांक बंदी घालून हेर येरादारी खातीर तो रस्तो उक्तो केलेलो आसा. गोंयांत अन्न आनी वखद प्रशासनाचे अधिकारी बरे काम करतात. आनीकूय अन्न आनी वखद प्रशासनान धाडी वाडयतले म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आयज सांगलें. आमकां लोकांक त्रास दिवपाचें ना खंय, पूण लोकांनी नेमांचें पालन करपाक जाय अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें. गोंयच्या लोकांची सुरक्षा हें आमचें मुख्य ध्येय आसा अशें मंत्री राणेन म्हटलें. गोंयांत अन्न आनी वखद हांची जी धाडी आसा तांच्यो कारवाई ज्यो आसा ते कारवाये विशीं पत्रकारांनी मंत्र्याक विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयताले. अन्न आनी वखद प्रशासनाच्यो कारवायो आनीकूय वाडटले अशे संकेत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलेले आसा. गोंयांत अन्न आनी वखद प्रशासनाचे अधिकारी बरे काम करतात अशी तांकां पोच पावणी तांकां मंत्री विश्वजीत राणेन दिलेली आसा. आनीकूय अन्न आनी वखद प्रशासनाच्यो धाडी वाडयतले अशें म्हणून मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. त्याच बरोबर भारत सरकाराच्या नेमा प्रमाण एक चाचणी जर पॉझिटिव्ह आयल्यार लेगीत त्या व्हायरसाक लागून प्राणी संग्रहालय जो आसता तो उगडूंक मेळना अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. पूण आतां सगळ्यो चाचण्यो नॅगेटिव्ह आयिल्ल्यो आसा. देखून बोंडला वन्यजीव अभयारण्य पुरायपणान उक्तें आसा. तशेंच आमचे कडेन कांय नवे येवजण्यो आसात जाचेर फावो त्या वेळाचेर आमी चर्चा करतले म्हणून विश्वजीत राणेन सांगलें. बुधवारा मंत्रालयाच्या भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर जाप दितना रानमंत्री विश्वजीत राणे उलयतालो. एखादो खंयचो व्हायरस मेळ्ळो जाल्यार आमकां प्राणी संग्रहालय बंद दवरचें पडटा. मात्र आतां सध्या थंय कसल्याच तरेचो व्हायरस नाशिल्ल्या कारणान बोंडला प्राणी संग्रहालय जें आसा तें उक्तें आशिल्लें आसा. कारण सगळ्यो चाचण्यो जनावरांच्यो नॅगेटिव्ह आयल्यात. देखून वन्यजीव अभयारण्य पुरायपणान उक्तें आसा अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तशेंच आमचे कडेन कांय नवे येवजण्यो आसात तेय आतांची चर्चा करतले अशें तांच्यांनी म्हटलें. तरेकवार मागण्यो घेवन बँक कर्मचारी एका दिसाच्या संपार गेल्ले. हाका लागून स्टेट बँक ऑफ इंडिया आनी इंडियन ओव्हरसीज बँक सोडून हेर राष्ट्रीयकृत बँको बंद आशिल्ल्यो. बँकाच्या कर्मचाऱ्यांनी सकाळी फुडें पाट्याचेर निदर्शनां केली. कॉर्पोरेट वाठाराच्या लावा खातीर सरकार बँकाचें खाजगीकरण करपाक सोदता. हाका लागून कर्मचाऱ्यांक कायमस्वरुपी नोकरी मेळना. नोकऱ्यांनी कपात करपाच्या धोरणाक लागून बेकारी वाडटा. हाचो निशेध करपा खातीर बँक कर्मचारी संघटनांनी बुधवारा पुराय देशांत संपाचेर आशिल्ले अशें गोंय बँक कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस मॅक्सी पेरेरा हाणें सांगलें. विठ्ठलापूर सांखळेच्या वाळवंटी देगेचेर जावपी गोपाल कालो म्हणजेच चिखल कालो व्हडा उमेदीन मनयलो. त्रयोदशी दिसा म्हटल्यार आषाढी एकादशीच्या तिसऱ्या दिसा हांगासर चिखल कालो मनयतात. चिखल कालो हाचो शाब्दीक अर्थ म्हणजे चिखलात वा मातयेत लोळप आनी खेळप. जाणकार लोकांच्या मता प्रमाण ही परंपरा वा विधी 150 वर्सां पोरणी आसा. ह्या दिसा पुराय गांवांतले लोक जावं ते जाणटे नेणटे गिरेस्त वा गरीब सगळे जाण एकठांय येवन हो चिखल कालो मनयतात आनी श्रीकृष्णाची भजनां नामस्मरण आनी पदां म्हणीत चिखल कालो खेळटात.
वाळपयच्या मेडी प्राइम ह्या फार्मासीच्या व्यवहारात 12 लाख रुपयांचो गैरव्यवहार केल्ल्या प्रकरणात पोलिसांनी फार्मासीची कर्मचारी हिना खान हिचे आड गुन्यांव दाखल केलो। ह्या गैरव्यवहारात तिचो संबंध आशिल्ल्याचो आरोप मेडी प्राइम ह्या फार्मासीच्या धन्यान केला। ह्या विशीं वाळपय पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या उपरांत पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलेलो आसा। गोंयांत जावपी धिरयांचेर नदर दवरून फावो ती कारवाय करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान मामलेदार, पुलीस निरीक्षक, गोरक्षक तशेंच पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 7 दक्षता समित्यांची स्थापना केल्या। मडगांव, मायणा, फातोडा, कोलवा, कुंकळी, वेर्णा आनी मुरगांवां ह्यो समित्यो स्थापन केलेल्यो आसा। राज्यांत जावपी धिरयांचेर सरकाराची कडक नजर आसा आनी ही नजर दवरून फावो ती कारवाय करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान मामलेदार, पुलीस निरीक्षक, गोरक्षक तशेंच पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 7 दक्षता समित्यांची स्थापना केलेली आसा। मडगांव, मायणा, फातोर्डा, कोलवा, कुंकळी, वेर्णा आनी मुरगांव ह्यो समित्यो स्थापन केल्यात। येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मायनिंगेचो प्रश्न मांडटले अशें प्रदेश काँग्रेसीचे वांगडी मेघश्याम राऊत हाणें सांगलें। मायनिंगा विशीं थळाव्या लोकांचेर अन्याय जाला अशी टिकाय ताणें केल्या। लोकप्रतिनिधीक लोकांचे पडिल्ले ना अशें तांचें म्हणणें आसा। मजगतीं काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियाना खाला शेनवारा 12 तारखेक दिवचले जागृती करतले। हे कार्यावळीक काँग्रेसीचे फुडारी हजर रावतले अशी माहिती गट अध्यक्ष दत्ताराम शेटये हाणें दिली। दोन महिन्या आधी रेल्वे ब्रिजाच्या कामा वेळाचेर जाल्ल्या भूसंकलनाक लागून रावणफोंड ते पॉवर हाऊस हो रस्तो तात्पुरतो बंद केल्लो। मात आता फकत अवजड वाहनांक बंदी घालून हेर येरादारी खातीर हो रस्तो एकाच वाटेन उक्तो केल्लो आसा। देखून ह्या रस्त्याचेर येरादारीची बरीच कोयंडी वाडिल्ली आसता। मजगतीं जे पुलाचेर काम केल्ले ते लेगीत अर्धवट स्थितीत आशिल्ल्याची थळाव्यांची कागाळ आसा। देखून बेगोबेग संबंधीत प्राधिकरणान हाची दखल घेवची अशी मागणी थंय जावपाक लागल्या। दोन महिन्या आधी रेल्वे ब्रिजाच्या कामा वेळाचेर जाल्ल्या भूसंकलनाक लागून रावणफोंड ते पॉवर हाऊस मेरेनचो हो रस्तो तात्पुरतो बंद केल्लो। मात आता फक्त अवजड वाहनांक बंदी घालून हेर येरादारी खातीर हो रस्तो एकाच वाटेंतल्यान उक्तो केलेलो आसा। मात्र ह्या रस्त्याचेर येरादारीची बरीच कोयंडी वाडिल्ली आसता म्हणून थळाव्यांनी कागाळ केलेली आसा। राज्यात पावसाची धुमशणां चालूच आसा। वादळी वाऱ्याक लागून सत्तरी मालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत पडझड जाली। सोनाळ सत्तरीच्या रुक्मिणी गांव सांच्या घराचेर आनी घराकुशीक आशिल्ल्या शेडीचेर सायल्याचें झाड पडून कार आनी दुचाकीचे बरेच लुकसाण जालें। सुमार 1.5 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। तशेंच खडकी सत्तरीत लायटीच्या खांब्याचेर झाड पडून लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। तशेंच हेर कांय वाठारांनी झाडां पडपाची घडणुक्यो घडिल्ल्यो आसा। राज्यांत सध्या पावसान थैमान घालपाक सुरवात केलेली आसा। वादळी वाऱ्याक लागून सत्तरी मालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आसा। सोनार सत्तरीच्या रुक्मिणी गांव सांच्या घराचेर झाड पडले आनी कुशीकच्या घराचेर शेडीचेर लेगीत सायल्याचें झाड पडून कार आनी दुचाकीचे बरेच लुकसाण जालें। सुमार 1.5 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचें हातून कळटा। तशेंच खडकी सत्तरीत लायटीच्या खांब्याचेर झाड पडून लुकसाण जालें।
इंडिया अलायन्सान आपयल्ल्या बिहार बंद हाचो परिणाम राजधानी पटना सयत बिहारच्या विविध जिल्ल्यांनी दिसून आयलो। बिहारच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमदी बंद समर्थकांनी रस्ते आडयले। पटना लागसरच्या दानापुरात रस्त्यांचेर उजो घालून लेगीत ह्या आंदोलकांनी निषेध केलो, निषेध आपलो दर्शायलो। प्रत्यक्षात विरोधी पक्ष NDA सरकार आणि वेंचणूक आयोगाकडेन मतदार यादींतल्यो विशेष सुदारणा थांबोवपाची ते मागणी करीत आसा। 2025च्या विधानसभा वेंचणुका आदी बिहारांतल्या मतदार यादीच्यो खासा सुदारणा विरोधात महाआघाडीन आपयल्ल्या बिहार बंद ह्या निषेधात तेजस्वी यादव, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते तशेंच काँग्रेस खासदार राहुल गांधी, CPIचे सरचिटणीस D राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष लिबरेशन हाचे फुडारी दीपांकर भट्टाचार्य आणि बिहार काँग्रेस अध्यक्ष राजेश राम हातूंत वांटेकार जाल्ले। BJP फुडारी हरिभूषणान म्हटिल्लें आसा की शहाबुद्दीन अमर रहे और तस्लिमुद्दीन अमर रहे अशी नारेबाजी अशी घोशणा करपी लोक लोकतंत्राची सुरक्षा करपाक शकना। गांवांनी कागदपत्रां विकपाक ना दिवपी उलोवपी हे लोकांची दिशाभूल करतात अशें तांचें म्हणणें आसा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आणि अखिलेश यादव हे येवपी वेंचणुकांनी हारपाच्या भिरांतीक लागून बिहार बंदाचे हे नाटक करतात, जाचे समर्थन जनता करिना अशें तांचें म्हणणें आसा। रस्त्यांचेर कांय लोक उपद्रव माजोवपाक लागला, हाचेर प्रशासन कारवाय करतली। वोटबंदी न्हय ही एक सामान्य प्रक्रिया आसा। जशें गाडये खातीर कागदां लागता तशीच वळखी खातीर डॉक्युमेंट गरजेचे आसता अशें BJPचे फुडारी हरिभूषणान म्हटलें। भाजप सदांच डिवायड अँड रूल करता असो आरोप शिवसेना फुडारी आदित्य ठाकरेन केला। महाराष्ट्रात आमचो हिंदी भाशेक किंवा हिंदी भाशीक लोकांक विरोध ना, मात हिंदी सक्ती करपाचेर आमचो विरोध आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। BJP हिंदी भाशीक आणि मराठी मदीं झगडे पेटोवपाचें काम करता अशें शिवसेनेचे उद्धव गटाचे आदित्य ठाकरे हांचें म्हणणें। भाजप सगळ्या राज्यांनी फूट घालून राजकारण करता अशें आदित्य ठाकरे उलोवपाक लागलो। आमचो हिंदी भाशेक किंवा हिंदी भाशेंत उलोवपी लोकांचेर आमचो कसलोच आक्षेप ना अशें तांचें म्हणणें। मात्र महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती करचेल्याचेर आमी विरोध करता। महाराष्ट्रात हिंदी लातप हे आमकां मान्य ना अशें तांचें म्हणणें। मात्र भाजप जे आसा ते डिवायड अँड रूल करीत हिंदी भाशीक आनी मराठी उलोवप्यां मदीं झगडे पेटयता अशें तांचें म्हणणें आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाबिया हांगासर पावले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामिबियांत पावले। भारतीय प्रवासी लोक जे आसा ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक पळोवन खूब उत्साहीत जाले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नामिबियांत जेन्ना पावले तांचे स्वागत करपा खातीर थंयचे प्रवासी भारतीय व्हडल्यान घोशणा दिवपाक लागले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खातीर। ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची ब्राझीला उपरांत नामिबिया हांगासर ही भेट आशिल्ली। नामिबियाच्या प्रवासी भारतीयांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे जोरदार स्वागत केल्ले पळोवपाक मेळ्ळें। ह्या वेळार नामिबियाचे भारतीय प्रवासी उत्साही जाले। भारत आणि नामिबिया हांचे मदल्या धोरणात्मक भागीदारीक नवी उंचाय दिवपाच्या दिशेन एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें। 3 दशकांत भारतीय प्रधानमंत्र्याचो हो पयलोच नामिबिया दौरो आसा। नामिबिया हाच्या पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राझीलांत आशिल्ले। ब्राझीलांत तांचो परत सन्मान जालो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचो। हांगासर भव्य सैन्यात तांच्यांनी स्वागत केलो। थंयच्या सैन्यांनी एक परेड करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे स्वागत केले आणि औपचारीक स्वागत तांचे थंय केल्ले पळोवपाक मेळ्ळें। ब्रिक्स शिखर संमेलनाच्या आदी मेळिल्ल्या ह्या भव्य स्वागता खातीर भारताच्या वैश्वीक स्थितीक परतून एक फावट अधोरेखित केलेले आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे आगमना उपरांत ब्राझीलाच्या अधिकाऱ्यांनी व्हडा जोशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे स्वागत केले।
ब्राझीलाची राजधानी ब्रासिलियात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक देशाच्या सर्वोच्च नागरी सन्मानान भोवमान केलेलो आसा। ब्राझीलाचे राष्ट्रपती लुला दा सिल्वान स्वता हो सन्मान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचो केलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हो सन्मान आपल्या 140 करोड भारतवासियांक समर्पित करीत म्हटले की हो सन्मान भारत आणि ब्राझीलाची अटूट मित्रत्वाचे एक प्रतीक आसा अशें ह्या वेळार पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन उलोवप केले आणि हो सन्मान भारताक एक वैश्वीक वळख निर्माण करून दिता अशें तांच्यांनी म्हटले। हो सन्मान भारताक वैश्वीक वळख आणि एक घटाय दिता अशें ह्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारा उपरांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन उलोवप केले। अयोध्येत उटंगराच्या पावसाक लागून गरमेंतल्यान नाकापुरो जाल्ल्या लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळा। उत्तर प्रदेशांतल्या अयोध्येत वातावरणात बदल जाला। भीषण गरमेंत अयोध्येत शिरशिरपी पावसान लोकांक थंडायेचो अणभव दिलो। पावस पडिल्ल्यान तापमानात घसरण जाणवली आणि लोकांक मातशी थाकाय आणि थंडाय मेळ्ळी। सध्या उत्तर भारतात जोरदार पावसान आपली हाजेरी लायिल्ली आसा। अयोध्येत उटंगराच्या पावसाक लागून गरमेंतल्यान नाकापुरो जाल्ल्या लोकांक मातशी थकाय आणि थंडाय मेळ्ळी। उत्तर प्रदेशांतल्या अयोध्येत वातावरणात बदल जालो। भीषण गरमेंत अयोध्येत नाकापुरो जाल्ल्या लोकांक मातशी थंडाय मेळ्ळी। अयोध्येत शिरशिरपी पावसान लोकांक थंडेचो अणभव दिलो। पावस पडिल्ल्यान तापमानात घसरण जाणवली आणि लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळी। उत्तर प्रदेशासहित पुराय उत्तर भारतात मॉन्सूनान आपली जोरदार हाजेरी चालू दवरिल्ली आसा। हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाळच्या दोंगराळ भागांनी पावस शिरशिरपाक लागला। दोंगराळा सयत मैदानी भागांनी लेगीत पडपी जोरदार पावसांत गंगा नदीन लेगीत आपले एक रौद्र रूप आता दाखोवपाक सुरवात केलेली आसा। न थांबता पडपी पावसाक लागून वाराणसी हांगासर ह्या गंगा नदीक पूर स्थिती थंय निर्माण जालेली आसा। वाराणसी हांगा गंगेचो जलस्तर खूब नेटान वाडटना दिश्टी पडटा, जाका लागून घाटाच्यो ज्यो ह्यो पायऱ्यो आसा त्यो लेगीत आतां उदका पोंदा वचपाक लागल्या। महाराष्ट्रात पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून जनजीवन अस्तव्यस्त जाल्लें आसा। खासा करून नागपुरात उटंगराच्या पावसाचो असर जाल्लो पळोवपाक मेळटा। मुसळधार आनी उटंगराच्या पावसाक लागून कांय वाठारांनी हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। रस्ते उदका पोंदा गेल्यात, येरादारीची कोंडी जावपाक लागल्या। नागपुरात जनजीवन विस्कळीत जाल्लें आसा। तुम्ही पळोवपाक शकता हे रस्त्याचेर सध्या साचिल्ले उदक कितले तुडुंब भरिल्ले आसा। लोकांच्या घरा दारांनी लेगीत हे उदक घुसलेलें आसा। ह्या उदकाक लागून, पावसाच्या उदकाक लागून रस्ते लेगीत दिसना, खंयचो रस्तो आनी खंयचे व्हाळ हे सुद्दां थंय नजरेक पडना अशी स्थिती सध्या नागपुरांत ही आमकां दिश्टी पडटा। ताका लागून येरादारी कशी करची असो प्रश्न ह्या नागपूरच्या नागरिकांच्या मुखार उप्राशिल्लो आसा। पावसाच्या हंगामात द्वारका नगरीत दर्याक तुफान सध्या एक वळण येल्लें आसा। द्वारका नगरीतलो दर्या तुफान व्हांवपाक लागला। अरबी सागराची किनाऱ्यांचेर उसळपी ल्हारां पर्यटकांक खातीर आनीक आकर्शीत करपाक लागल्या। ही प्रकृतीची रौद्रता आनी सुंदरता निसर्गाच्या संगमाचो एक आगळो वेगळो मनमोहक असो नजारो कसो भासपाक लागला।